our protest against this gentleman. आज 6 दीस जाले अजून पर्यंत अरेस्ट जावना. कोणी आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर आणि होम मिनिस्टराचेर उलोवना. अरविंद सुवारीस उलयतलो. होम मिनिस्टराचो कायदो जावन आशिल्लो ताका ताबडतोब अरेस्ट करपाक. कित्याक तो उलयला संतांचेर. ही हॅज स्पोकन अगेन्स्ट गॉड अँड गॉडली अँड रिलिजियस पीपल. फादर बॉलमॅक्स तशें उलोवना. पण फादर बॉलमॅक्साक ताबडतोब होम मिनिस्टराची ऑर्डर घाल म्हण ताका भितर. आज तुम्ही डिफरन्स पळयात. आज डिफरन्स पळयात. तेच मनशाक हो जो किडो जो तयार जाला गोंयान, हांव म्हणटा तो किडो तो तयार जाला. म्हाका दिसता सध्या सावंतवाडी धांवडायला ताका. थंय वचून राव म्हणला. पुलीस स्टेशन लागींच आहा आमकां. तेणी आयकल्यार जाता. कित्याक लागून ताबडतोब कोणाक तरी एन्क्वायरीक धाडपा जाय. सावंतवाडी खंय तरी लिपिल्लो आहा. तुवें जरी तर वायट उलोवना, तूं गेलो कित्याक पडून. तुवें तरी वायट उलोवना, तूं गांव सोडून कित्याक धांवलो. भियेलो मरे क्रिस्तांव लोकांक. क्रिस्तांव लोक सदांच शांत आनी सुखी रावपी लोक. केन्नाच कितेंय जाल्यार बेगीन भायर सरपी ना. आमी म्हणटा राव पासियेंस काड बाबा तो बरो जातलो. भुरगो सुद्दां मस्त जाल्यार म्हणटा बाबा राव बरो जातलो, मातशें हें करया, थापट म्हणनाका, मस्ती हें काय. पूण हो मनीस जो आसा दरिद्रांतलो दरिद्र मनीस. ताणें 2014ची गजाल पोरचे मिटिंगेक ताणें सांगला. 2014 कोण तरी पत्रकार श्रीलंकेचो येयल्लो. ताणें आपल्याक सांगिल्लें 2014 म्हणजे हो कीड मनान कितें कुसललें घेवन 10 वर्सां राविल्लो तो पळय. हो जावन आसा जो किडो जो गोंयांत तयार जाला डिव्हिजन करपाक कॅथलीक मुस्लीम आनी हिंदू कडेन. ताका कोणाचें बरेपण जाल्लें ताच्यान पळोवंक जायना. वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिक अँड द वर्स्ट पर्सन टू बी इन गोवा टुडे इज दिस किडो. हांव ताचें नांव घेना. लज दिसता नांव घेवपाक ताचें. एक जाता तर ही एक बरी गजाल आसा. कित्याक आमी फोंडा पॅरिशनर जे आसा ते आमी मातशे स्लो आसा. जे दुसऱ्या गोंयच्या वाठारांनी पळयात की ते बरे फास्ट एक्ट जाता. तरी आसतना लेट जावं पूण कितें जावं पूण आयज आमी सगळे पॅरिशनर हिंगा एक जाल्या. एक जाले सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. आयज तुमी पळयात फाटल्या 2 वर्सांत अदमास म्हणटा 2 वर्सांत कितें घडटा जाल्यार फक्त उठोन धर्माचे वयर ते मुस्लीम आसो आनी कोण आसो तेंच्या वयर कितें ना कितें वाद तयार जाता. जेन्ना आयज तो सगळें सोडून आयज आमच्या क्रिस्तांवाच्या हेजेर हो वाद जाल्लो आसा. जर हो वाद 2 फावटी बारीकशें जाल्लें पूण आमी एक्ट जावं नासले. पूण आयज हो वेळ असो येयल्लो आसा की खरेंच सगळ्या गोंयकारांनी एक जावपाचें. आनी जो आयज आमच्या वक्त्यांनी उलयला की सगळे गोंयकार म्हणून हे जे एंटी फोर्सीस आसा तांकां काडून भायर उडोवपाक जाय. कित्याक जे आयज गोंया सगळे कडेन खबर आसा की गोंया हें सगळें एक बरें स्टेट जेन्ना सगळें हें आसा. तरी आसतना हे लोक कितें वावुरता की हो आमचो सगळो हे बिगडपाक कित्याक वावुरता. जाल्यार आतां आमच्या वक्त्यांनी सांगलां जे गोंयान आयज कितें चल्लां ते सगळे जे आमचे एक्टिविस्ट आसा ते टायम एंड दिसान एक हल्लो एक सरकाराचेर जाता. जाल्यार हे सगळें जाता आसतना ते सगळे मनशांक वेगळो रूल ना. आमचो बाब फादर बॉलमॅक्स ताका रोखडोच अरेस्ट वॉरंट काडलो. त्या शिवाय त्या हाच्यान वास्को आनी कोणाक काडले देवाचेर उलयला आसतना. तर आतां हो वेळ कित्याक जाला हेजेर आमी सगळ्यांनी विचार करपाचे. आमचे तकली लावपाची हेजे विचार करपाचो वेळ आसा. कित्याक निमाणें कोणें डिसिजन दिवपाचें तें सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. नेव्हियोन फोन केलो आनी सांगलें की आज पॅरिशनर्स ऑफ फोंडा सगळे हांगा चॅपला मुखार जमपाचें आसा. तूंय बी यो. हांव आज हांगा येयला एक गोंयकार म्हणून. गोंयकार म्हणटा तो कोण? गोंयकार म्हणटा तो असो मनीस जो खंयच्या दुसऱ्या जाती धर्माचो द्वेश करना, हेट्रेड करना. ताका गोंयकार म्हणटा. गोंयकार म्हणटा तो दुसऱ्या धर्माचो आदर करपी. ताका गोंयकार म्हणटा. गोंयकार म्हणटा तो शांततायेचो मनीस. आनी आज आमी म्हाका दिसता हांगा आयल्या ते खंयच्याय एक पार्टिक्युलर रिलीजन नाल्यार कास्टाचे नाल्यार खंयचे येवना. जाल्यार आमी हांगा आयल्या पळय ते सगळे गोंयकार आयल्या.
जे वक्तव्य वेलिंगकारान केलां आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर ताजे हांव निशेध करता. आय कंडेम ही स्टेटमेंट.